नमस्कार. आयच्या ह्या खाशेल्या डिबेटीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. हाका आमी नांव दिलां पावर डिबेट. 3 कारणां खातीर. एक म्हळ्यार पावराचेर डिबेट, लायटीचेर. दुसरी म्हळ्यार म्हाका तांकां पयल्या दिसता पावरा खातीर डिबेट. आनी तिसरी गजाल म्हळ्यार पावर डिबेट, खडेगांठ डिबेट. कारण जो बिल्डअप ह्या डिबेटीचो जाला फाटलीं 2-3 सप्तकां, ताका लागून ताका पावर डिबेट, खडेगांठ डिबेट जर म्हळें जाल्यार चूक ठरची ना. म्हाका आज दिसता म्हजे दोनूय सायडीच्यान कोण आसा ते इंट्रोड्यूस करून दिवपाची गरज ना. अख्खी गोंयाक खबर आसा. सगळ्यांत पयलीं आसात आम आदमी पक्षाचे गोंयाचे फुडारी वाल्मिकी नायक. वाल्मिकी, वेलकम. आनी दुसरे आसात गोंय राज्याचे वीज मंत्री निलेश काब्राल. सो हांव स्ट्रक्चर खूब सिंपल आसा ह्या डिबेटीचें. स्ट्रक्चर इतलेंच, ते ओपनिंग रिमार्क्स करतले. ओपनिंग रिमार्क्स करतकीर त्या ओपनिंग रिमार्क्सां भितर जर मुद्दे कितें आसात जे तांकां एकामेकाचे खोडून काडपाक जाय, ते खोडून काडपाक तांकां वेळ मेळटलो. ताचे उपरांत त्या मुद्द्यांचेर जर म्हाका जर कितें प्रश्न आसात, हांव क्विकली ते 2-3 प्रश्न विचारतलो. आनी हांगा गोंयभरची मिडिया आमच्या मुखार आसा. गोंयभरच्या मिडिया वेगवेगळ्या, फक्त पेपर, चॅनल, सोशल मिडिया, वेबसायट, सगळ्यांचे पत्रकार हांगा आसात. तांचे कडच्यान आमी 5 ते 6 वेंचीक प्रश्न घेतले जे ते वाल्मिकी आनी निलेशा विचारपाक शकतले. इतलें कॉम्पॅक्ट स्वरूप दवरलां. म्हगे दोगी जाणां कडेन एकच विनवणी. Already words and tempers are flying high, so let them not fly high here. So no cross talking. Let each person get his own time and own space. हांव सगळ्यांत पयलीं वाल्मिकी सुरवात तुजे कडच्यान करता. And with a very basic question. Why do you think that Delhi's power model is better than that of Goa? Go ahead. पयलीं म्हळ्यार आज हांव फक्त आम आदमी पार्टी तर्फे न्ही, पूण एक आम आदमी तर्फे आयला, एक सामान्य गोंयकार, सगळ्या गोंयच्या जनतेच्या तर्फे आयला. आनी हांव पयलीं म्हळ्यार बाब आमचो मिनिस्टर सर बाब निलेश काब्रालाक थँक्यू म्हणटा. इतले दीस आमी आयकूंक आयिल्ले की मिनिस्टर जे आसा ते फक्त मिनिस्टरा कडेनूच उलयतले, पूण तुमी तो प्रोटोकॉल म्हणलो आनी हांव मिनिस्टर ना, MLA ना, तुमी सामान्य गोंयकारा कडेन उलोवपाक तयार जाले. त्या खातीर तुमचो हांव आभारी आसा. आनी म्हाका दिसता फाटल्या 9 वर्साचे जो भारतीय जनता पार्टीचो सरकार आमी पळयला, पयल्याचदा केन्ना तरी सरकार सामान्य गोंयकाराचो आवाज आयकुपाक तयार जालो अशें दिसता. सो दीस इज अ व्हेरी गूड थिंग. आय एम लुकींग फॉरवर्ड टू दीस डिबेट. ही डिबेट कितें तें पयलीं आमी क्लियर करुया. पयलीं म्हळ्यार इलेक्ट्रिसिटी इज अ बेसीक नीड. विजा शिवाय आमचें लायफ चलत ना, घर चलना, धंदो चलना, कांयच चलना. चीप आनी रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी जी आसा दॅट इज अ रायट ऑफ एवरी कॉमन मॅन. सगळ्या गोंयकाराची एक रायट ही. आनी ही रायट दिवपाची जबाबदारी ही सरकाराची. चीप एंड रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी. आनी ही जर आमी क्रायटेरिया पळयली ऑफ वॉट इज अ गूड मॉडेल ऑन दीस क्रायटेरिया, जाल्यार म्हाका दिसता देशान आज 2 मॉडेल गोंयकारा समोर आसा. एक आसा तो केजरीवाल मॉडेल आनी एक आसा तो भारतीय जनता पार्टी मॉडेल. दिल्लीचो आम आदमी पार्टी सरकार केजरीवाल मॉडेल कितें म्हणटा, तुमचो जर 200 युनिट पर्यंत तुमी कन्ज्यूम केलें जाल्यार तुमचें बील 0. 200 युनिट पर्यंत वीज इज फ्री. हें म्हाका दिसता गोंयकारांक हांव मुद्दम सारकें दाखोवंक सोदता, कित्याक तुमी हें केन्नाच पळोवंक नासतलें. 0 इलेक्ट्रिसिटी बील. 177 युनिट कन्जम्पशन आसलें तरी 0 इलेक्ट्रिसिटी बील. दीस इज हिस्टॉरीक, ऐतिहासीक. हें केन्नाच म्हाका देशान खंय जाल्लें दिसूंक ना. आनी तसोच हो गोंयचो इलेक्ट्रिसिटी बील तितलेच 180 युनिट कन्ज्यूम केल्ले. 500च्या ऑलरेडी वयर गेल्लो आसा. खरें म्हळ्यार एनर्जी चार्जीस हातून आसा 300च्या कमी, पूण फिक्स चार्जीस आनी इलेक्ट्रिसिटी ड्युटी, मिटर रेंटल, FPPC हे सगळे आले लसूण कोथमीर घालून 500च्या वयर गेल्ले आसा बील. फक्त 180. ताच्या मागीर केजरीवाल मॉडेल कितें म्हणटा, 200 ते 400 जर तुमी कन्ज्यूम केलें जाल्यार जितलें बील जाता ताचे फक्त 50% दिवपाचें. यू गेट कंप्लीट 50% डिस्काउंट ऑन ऑल युनिट्स कन्ज्यूम बिटवीन 200 and 400 युनिट्स. हो एक पळय कुडचडेचेंच बील हाडलां हांवें मुद्दम. हाणें कन्ज्यूम केला 336 युनिट्स. 1000 पर्यंत पावलें बील ऑलरेडी. आम आदमी पार्टीचो सरकार आशिल्लो जाल्यार केजरीवाल मॉडेला प्रमाणे हें बील 400च्या कमी आसपाचें. 200 ते 400 युनिट जे आसा 73% ऑफ गोवन्स विल बेनिफीट इफ ही मेक्स इट फ्री. आनी सॉरी 200 पर्यंत. आनी 200 ते 400 जे आसा आनी एक 20% विल बेनिफीट. 93% ऑफ पीपल विल बेनिफीट. निलेश, हें आयकुपाक बरें दिसता.
सगळे बरें दिसता कितें करया ताका म्हणल्यार लोकांनी डिसायड करून कितें करपाचें तें. पूण एक गोश्ट म्हाका दिसता सगळ्यांक सांगपाक जाय की आय वील जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल म्हणजे एक चर्चा जालो की प्रमोद बाबाक कित्याक हांवें रिक्वेस्ट केलो मातशें कंडक्ट कर म्हणजे सगळे मिडिया आसा कितले लोक आसा सगळे एक्सपिरियन्स आसा मिडिया. हांव वॉट्सॅप फेसबुकाचेर हांव पळयतां मी आय नॉट एक्टीव म्हणल्यार हांव तेजेर पोस्टींग करना पूण आय सी ऑल मेसेजीस आनी थंय कोण तरी एक्टिविस्ट म्हणपाक लागलो की हू इज गोइंग टू बी द मॉडरेटर आनी मॉडरेटर कोण जावचो हेजे तेंचे सजेशन आयली की प्रमोद बाब इज न्यूट्रल मॉडरेटर म्हणून हांवें प्रमोद बाबाक रिक्वेस्ट केलो. सो दॅट इज वाय प्रमोद इज हियर is not as prudent but as a moderator to moderate on the demand of some activists who are facing on the social media that who is going to moderate whether it will be my sided or his sided. The name sided coming but Pramod should be a moderator who is neutral. So that is why Pramod, this is the first thing. आता वयता ते इलेक्ट्रिसिटीचे आमचे वांगडीकर बाबान सांगला पळय गोश्टी खूब बऱ्यो आसता म्हणजे कडेन बिलां आसा हांव सांगता पूण पयलीं म्हाका लेट अस सी दॅट डॉमेस्टीक कंजम्पशन ऑफ LTD म्हणजे डॉमेस्टीक कंजम्पशन ऑफ गोवा कितले कंजम्पशन पीपल हू कंज्यूम लेस दॅन 400 युनिट्स आर ऑलमोस्ट 21%. Less than 200 units is 38% and above 400 units is 39, almost 40%. So this is the breakup आमचो गोंयचो कंजम्पशनाचो हे डॉमेस्टीक. कमर्शियल कंजम्पशनाचे हांवें कित्याक सांगता मागीर सांगता. कमर्शियल कंजम्पशनाचे आमचे ब्रेकअप जो आसा बिलो अप टू 200 म्हणजे बिलो 200 59.28% आनी 400 युनिटाचे भितर म्हणजे 200 आनी 400 भितराचे 13.36 आनी 400 युनिटाचे 27.36. हितून फॅक्टरी ना कमर्शियल LTC म्हणजे आमी कशें LTD म्हणटा पळय लो टेन्शन डॉमेस्टीक हे आमी म्हणटा पळय LTC लो टेन्शन कमर्शियल म्हणजे तुमी पळया हे 60% जे 200 युनिटाचे सकल कंज्यूम करता आम आदमी पार्टीक दिल्ली कांयच ना ते हांगा गोंयांत ते दिवपाचे ना. फाल्यां जर ते गोंयांत येयले म्हणटा ते भशेन हे डॉमेस्टीक जे 59.28% LTD म्हणटा पळय तांकां कांय स्कीम ना सद्याक तरी. आनी कित्याक ते सांगता तुका आतां म्हाजे कडेन बिलां हांगा आसा वेगळे वेगळे बिलां आसा म्हणजे वीच स्टार्ट्स वॉट ही सेज फ्री दिता पळय तेजेर म्हणजे बिलां आसा. आतां फ्री म्हणजे गोंयची काय दिल्लीची दोन्ही गोंयची आसा आनी दिल्लीची आसा दोन्ही हाडल्या हांवें कित्याक गोंयची दाखयले जावचें ना आनी दोन्ही दाखोवपाक जाय कितें. बरोबर. सो ही दोन्ही बिलां आसा आमचो रेशियो वायज वयता फ्रॉम द लोवस्ट टू द हायस्ट. जे म्हाजे कडेन हांगा एक बील आसा दिल्लीचें नांव नाका एक्चुअल बील आनी 166 युनिट्स कंज्यूम केल्या तेजें बील जेनरेट जाला खंयची कंपनी टाटा पावर कंपनी आसा पळय जेनरेट केलें बील. आतां हेका तेणें पयशे भरूं ना हांव मानता तेणें पयशे भरूं ना पूण ही हॅज नॉट पेड द मनी बट हू हॅज पेड द मनी द स्टेट गव्हर्मेंट हॅज पेड द मनी. इट इज नॉट दॅट द बील इज नॉट जनरेटेड बट द बील इज जनरेटेड हाव. आतां हो बील जनरेट जाल्लो आसा तेजें कंजम्पशन आसा 166 युनिट्स आनी तेजे आसा 662 रुपीज. बील जनरेट जाला ते मनशान फारीक करूं ना दिल्लीचे गव्हर्मेंटान फारीक केलें पूण बील जनरेट जालां. आतां तेका कंजम्पशन पर युनिट कितलो पडलो 3 रुपीज 98 पैसा. तशेंच म्हाजें गोंयचें बील आसा हांगा जे ऑलमोस्ट 160 युनिट्स कंज्यूम केला तेजो कंजम्पशन जाल्यार सगळे तेजे पळय तेंचे तो लसूण बसूण म्हणटालो पळय तेंचे लसूण बसून खूब आसा हांव तुका दाखयता. इवन तेंचे कडेन पयशे ना तेंचे पेन्शन ट्रस्टाक दिवपाक ते पेन्शन ट्रस्ट सरचार्ज आनी फिक्स चार्जीस इलेक्ट्रिसिटी टॅक्स 5% पावर FPPC चार्जीस म्हणून आसात आमचे आनी तेंचे हेंचे लसूण बसून खूब आसा न्ही. आतां हे बील इट इज 3 रुपीज 98 पैसा पर युनिट for consumption between below 200 where they are giving free. I admit they are giving free. Who is paying it? Who is paying it? It is a scheme. Like आमचे गोंयान कशी आमी स्कीम केल्या स्कीम टू गिव गृह आधार स्कीम टू गिव लाडली लक्ष्मी स्कीम टू गिव तुझे बाकीचे DSS. It is a scheme created by the Delhi government where bills are raised but they are getting offset in the scheme. But what is the debate upon is the consumption म्हणजे युनिट पर युनिट कितले पयशे लागता. पर युनिट पयशे लागता गोंयांत 2 रुपया 10 पैसे
आणि त्यांचे लागता ₹3.98 पळय सॅम्पल आसा हांव म्हाका Okay. दवरता एक Okay. मिनट जाता ना 2 मिनटां घेता न्ही एक्स्ट्रा इतली चड घेनाका ना मातशें 2 मिनटां घेता कित्याक ताका हय. कळपाक मागीर तांचो दुसरो आहा न्ही स्लॅब 200 400 50% दिता म्हणटा पळय ते बेगीन ना ना बेगीन जायना तें सारकें सांगपाचें लोकांक रावल्या म्हाका एक वर रावपाक लावलो म्हाका काय प्रॉब्लम ना आनी कोणाकूय प्रॉब्लम आसचो ना गोंयांत आनी तेकाय आसचो ना दिसता म्हाका तेका आसा जाल्यार मागीर तेका वचो हांव बसता ना ताका म्हाका ना टायम खूब आहा ताका प्रॉब्लेम ना काय प्रॉब्लेम ना काय प्रॉब्लेम ना गो हेड म्हजें कितें आसा हय की आतां दुसरें बिल जें म्हाजे कडेन आसा हे 250 जे गोंयचें बिल आसा 250 युनिट्स कन्ज्यूम करता एबाव 200 म्हणजे त्यांची स्कीम कितें आहा 50% दिता पयशे गव्हर्मेंट आतां आमचे आमी फुकट दिना आमचे कितले पर युनिट जाता ₹2.31 म्हणजे जो स्लॅब आसा पळय एवरेज ₹2.31 जाता एवरेज आनी तेंचो जाता एवरेज ₹4.23 एवरेज बिलाची आतां ते तेजे 50% दिता म्हणजे कितले दिता ₹2.11 दिता परतून आनी ₹2.11 फारीक करता कोण 200 ते 400 युनिटाचे मनीस आतां हे आमी कितें दिता ₹2.31 पूण कसले आनी स्कीम ती सो म्हजे सांगपाचें Okay. हे दोन गोश्टीचेर ना जावन ऐकून ना आनी मागीर काडया टायम आहा बरें. हय लोकांक इतली फिगर्स म्हाका कन्फ्यूज करनाका तूं न्यूट्रल जाल्यार मागीर ओके पडटा बरोबर सामकें तुवें सर्टिफिकेट दिलें म्हाका वाल्मिकी जस्ट लोकांक कळपा खातीर हांव सादे शब्दां भितर विस्कटावणी करता तो म्हणटा की तुमी घरांतल्या मनशाक सांगतात की आमी तुजे कडच्यान पयशे घेना पण सरकाराच्याच तिजोरेंतल्यान काडून डिस्कॉम्साक पयशे दितात हाजो अर्थ इव्हेंच्युअली इफ द इंडिविज्युअल इज नॉट पेईंग द पब्लीक इज पेईंग बट इव्हेंच्युअली द पब्लीक इज पेईंग दॅट इज युअर आर्ग्युमेंट करेक्ट ओके हाव डू यू रिस्पॉन्ड टू दॅट ओके पयलीं म्हळ्यार तांणी आमी म्हणिल्ले 93% पीपल वूड बेनिफीट फ्रॉम आम आदमी पार्टी मॉडेल ते म्हणटा ना फक्त 60% म्हळ्यार कमी लोकांक दिवचे पडटले ही स्कीम तांकां तुमी म्हणटा तुमची रेटूय कमी आसा मागीर तुमकां इट शूड बी मोर इजी टू गिव दीस फ्री स्कीम वी हॅव अग्रीड दॅट इलेक्ट्रिसिटी इज अ बेसीक नीड इट इज अ बेसीक रायट ऑफ कॉमन मॅन तुमी तुमकां आनीक cannot इजी interrupt. आसा इजियर देन दिल्ली गव्हर्मेंट तुमी कित्याक करिना दुसरें म्हळ्यार ते म्हणटा बील जनरेट जाता पूण आम आदमी दिना आम आदमी पार्टीचो सरकार दिता केजरीवाल भरता भरूनय न्ही कितें आसा भरपाक प्रमोद सावंताक सांग न्ही गोंयच्या आम आदमीचो बील भर म्हणून वॉट इज द प्रॉब्लम कोणेय दिलं म्हणून ना ना एकूच मिनिट एकूच okay. हांवें स्टार्टिंगाक म्हणिल्ले चीप अँड रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी इज द रायट ऑफ एवरी गोवन चीप आनी रिलायबल आमी अजून पर्यंत चिपारूच पावले हांव रिलायबलूय सांगता आम आदमी पार्टीचो सरकार फक्त फ्री इलेक्ट्रिसिटी ना इट गिव्स रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी आज दिल्लीक अशी परिस्थिती जाल्या की इन्वर्टर आनी जनरेटर वाल्याचो धंदो बंद जालो आमी येवच्या पयलीं सबंद दिल्ली भर खंयच्या मार्केटान वचात ते तांबडे कलरचे होंडाचे जनरेटर गर्र कर चालू आसताले इतले पावर कट जाताले गोंयान सगळ्यागेर इन्वर्टर नाल्यार जनरेटर आसता म्हज्या घरान इन्वर्टर आसा म्हज्या ऑफिसान इन्वर्टर आसा तुमच्या सुद्दां घरान इन्वर्टर आसतलो तुमच्या ऑफिसान जनरेटर आसा हांवें पळयलां तर हे इन्वर्टर आनी जनरेटर जाय कित्याक बिकॉज द सप्लाय इज नॉट रिलायबल आज खंयचोय तुमी पावर कन्स्ट्रक्शन प्रोजेक्ट एडवर्टायज पळयात व्हडल्या हातून बरयल्लें आसता जनरेटर बॅकअप अवेलेबल वाय इज जनरेटर बॅकअप अवेलेबल बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी इन गोवा प्रोवायडेड बाय मिस्टर कापराल इज नायदर चीप नॉर रिलायबल ओके तर हे दोन मॉडेल जे आसा केजरीवाल आनी भारतीय जनता पार्टीचे आन्सर करता सामकें दोन पॉयंट आं स्पेसिफीक पयलो पॉयंट तूं सांग पयलो पॉयंट ताका सादो की आमी जर करता म्हणटा तुमच्यानी कित्याक करपा जायना नंबर वन आमी दुसरें मागीर आमगे लायट परत परत वता जे उलोवया हय स्कीम जी म्हणटा पळय जी एवरी गव्हर्मेंट वेगळे वेगळे स्कीम करता तेंची गव्हर्मेंटान ती स्कीम केल्या ती आमी कित्याक करपाक जाय पूण आमचे गव्हर्मेंटान खुबशे स्कीम केल्या ताणें केल्या विचार ताका पयलीं सो ह्यो गोश्टी नाका ही स्कीम तो फुकट दिना ही स्कीम तेणी केल्या की फुकट दिवपाची पूण बील जनरेट जाता अरे बील जनरेट कित्याक जावपाक जाय तो जर फुकट दिता जाल्यार बील कित्याक जनरेट जावपाक जाय तो बील जनरेट जाता तेणी स्कीम केल्या आमी स्कीम केल्या आमी गृह आधार केल्या लाडली लक्ष्मी केल्या खूब स्किमी केल्या सो तेजेर उलोवपाक जाय न्ही तो फुकट दिता म्हणपा जायना आनी वयल्यान तुका हांवें दाखयला की ते फुकट 50% दिता म्हणटा पळय ते आमचे रेटी परसच आसा म्हणजे आमी ऑलरेडी रेट जी आसा तेंची ₹3.98 जाता तितले 50% दिल्ली सरकार दिता आनी आमचे बील आसा ₹2.10 म्हणजे ऑलरेडी 4 रुपयाचे ₹2.10 आमी चार्ज करता तर 200 युनिटाचे जाले एक सेकंड पॉयंट दुसरो रिलायबिलिटी म्हणटा पळय आय एम एक्सपेक्टिंग आय हॅव नो से अबाउट दॅट वाय बिकॉज नंबर वन फर्स्ट ऑफ ऑल दिल्ली गव्हर्मेंट थंय बिजली खातें चलयना
त्यांनी आउटसोर्स केला. दे हॅव आउटसोर्स इन टू प्रॉफिट मेकिंग. म्हणजे ते 3-4 कंपनी आसा, नांव नाका, पूण ते 3-4 कंपनी ते प्रॉफिट मेकिंग बिझनेस करता. आमचे गोंयचे गव्हर्मेंट आजुनूय आउटसोर्स करूंक ना. मानता की आमचे गव्हर्मेंट आमकां प्रॉफिट करपाचें ना तेजेर, कित्याक तेंची कंपनी प्रॉफिट, तेंचे शेअर आसता, तेजे पयशे आसता, ते ऑनलायन म्हणजे पयशे कलेक्ट करता लोकां कडेन, शेअर मार्केट कडल्यान आनी इन्वेस्ट करता. आज आमी हें करूं ना. कित्याक हे जे हांवें तुका दाखयला पळय ₹3.98 ₹2.10 हे आमी कित्याक करूंक पावले? कित्याक आमचो मॉडल जो आसा इज नॉट अ प्रॉफिट मेकिंग मॉडल. आमचो मॉडल आमचे गव्हर्मेंट स्वता चलयता. गव्हर्मेंट इज नॉट इन द बिझनेस ऑफ मेकिंग मनी. इट वॉट एवर रेव्हेन्यू जनरेट जाता तो ऑफसेट ऑफ द सॅलरी. सो दॅट इज वाय वी आर एबल टू गिव्ह अफोर्डेबल इलेक्ट्रिसिटी. Yes, I agree to his point that as of today, we are not able to give 24 hours continuous supply because of reasons of infrastructure. But I can assure you, आता किती झाला म्हाका 2 वर्सां जाली, फुडल्या म्हाका 5 वर्सां खबर ना, म्हणजे आफ्टर 2000 माझे 1 वर्स उरला. आय कॅन एश्युअर यू दॅट वी विल वर्क आउट. आणि माझ्या घराकडे इन्व्हर्टर ना, जनरेटर ना, हांव कॅलिफाय करता. 5 लोकांकडे आसू शकता. माझ्या आमच्या ऑप्शन आसा. That I can माझ्या घराकडे ना, माझ्या घराकडे इन्व्हर्टरूय ना, जनरेटर ना. सामान्य लोकां भशेन हांव रावता. माझी लायट गेली, लोकांची लायट गेली, म्हजी लायट वयता. हांव तेजेर आनी कमेंट करना. दुसरी गोष्ट जी आसा की जे हांवें सांगलां, आय एडमीट दॅट आमच्या गोंयांत इन्फ्रास्ट्रक्चराचे कॅपेसिटीचेर जी आसा डिस्ट्रिब्युशन, आज तामनार लायन आमी हाडटा. वॉट इज द रिजन? इज बिकॉज आमी गोंयांत लायट तयार करना. इन्फ्रास्ट्रक्चर होच न्ही तो 24 वरां दिवपाक. सो आज आमचे जे लायटी येता तेजेर उलोवं आनी गव्हर्मेंटाक जालें. म्हणजे हांव ना ताका फाटीं फुटतले मागीर. ताका फाट्यांनी फुटपा नाका. म्हणजे क्लियर जालें. हय सामकें. वेलवेकी क्वेश्चन इज व्हेरी सिंपल. आनी ताणें काडला तोच मुद्दो की अल्टिमेटली तुमी दिल्लीचो मॉडल सांगता. तुमगे जर दोगी जाणांली भाशा जर आयकली जाल्यार म्हाका दिसता की तुमी प्रॅक्टिकली आमी हें फ्री दितात वर्सीस तुमी तें फ्री दितात. हें सद्या डिस्कशन चल्लां. तुमी हें फुकट दितात, आमी हें फुकट दितात. म्हाका एक गजाल सांग, हें जे ढोलसाचें राजकारण आसा तें राज्याच्या तिजोरेक परवडपाचें आहा. कारण तुमी सांगतात आमी हें फुकट दितात, उदक आनी लायट फुकट दितात, तो म्हणटा आपूण गृह आधार दिता, आपूण लाडली लक्ष्मी दिता. हें फुकट दिवप बरें आहा, पूण परवडटा गोंयची तिजोरी तरी पयल्या म्हाका सद्या परवडटा अशें दिसना. फाल्यां जर तुमी तुमचें जर सरकार आयलें, तुमी हें परवडेबल कशें करतले? भ्रष्टाचार करचे ना. इट इज व्हेरी सिंपल. दिल्लीक आमी सगळें दिवंक शकता कित्याक आमी भ्रष्टाचार करिना. हांव पयलीं म्हळ्यार तांचो पयलो पॉयंट एड्रेस करता. तांणी म्हणलें आमी स्कीम कांयच दिना म्हणून. हांव सांगूंक सोदता आमी गोंयच्या पेक्षा बऱ्यो स्किमी दिता आनी एका परिवाराचेर 1 किंवा 2 स्कीम लिमीट कांय नासता. देर इज नो लिमीट. सिनियर सिटीजन पेन्शन 2000, विमेन इन डिस्ट्रेस 2500, स्पेशल नीड्स लोकांक 1500, दिल्ली लाडली स्कीम 35000, विडोज डॉटर मॅरेज 30000, फ्री रायड्स फॉर वुमन इन बस एंड मेट्रो हें सगळ्या बायलांक. ह्यो सगळ्यो स्किमी आसा. दीस इज सिमिलर टू गोवा एंड बेटर देन गोवा. दुसरें म्हळ्यार हांगा स्कीम घेवपाक तूं एक तर भाजपाचो कार्यकर्ता आसूंक जाय, नाजाल्यार MLAचे वचून पांय धरचे पडटा. सारकें काय ना? दिल्लीक तशें ना. दिल्लीक आमी डोर स्टेप डिलिव्हरी ऑफ सर्विसीस दिल्या. तुमी 10761 हो नंबर दनपाचो, सरकाराचो मनीस तुमच्या टायमार सांगिल्लो तुमच्या घरा येता, तुमचे सगळे फॉर्म कलेक्ट करता आनी व्हरता. खंयच्या MLA कडेन भीक मागची पडना. सगळ्यांक इम्पॉर्टंट म्हळ्यार तुमी म्हणटा स्कीम दिता बरें आसा, तुमी दिता तें बरें आसा. पूण जेन्ना लोकांक सगळ्यांक चड गरज आशिल्ली कोविडाच्या काळान तुमी स्किमी बंद केल्यो, त्या वेळार सगळ्यांचे इनकम बंद जाल्ले, बिझनेस बंद जाल्ले, जॉब्स गेल्ले, तेन्ना तुमी स्किमी बंद कश्यो केल्यो? अरविंद केजरीवालान कोविडाच्या वेळार ह्यो स्किमी ज्यो हांवें 2000-1500 सांगल्या त्यो 4500 5000 केल्यो. कित्याक तेन्ना लोकांक गरज आशिल्ली. दॅट इज द डिफरन्स बिटवीन आम आदमी पार्टी मॉडल. ओके, सेम मुद्दो विचारता. स्किमीचे उलय, पण पयलो मुगेलो एक सादो प्रश्न आहा. तुमी हे फ्री दिता म्हणटा पळय, ते पळयल्यार तरी दिसना की राज्याची तिजोरेक परवडटा अशें. फाल्यां जर तुमगे ह्या राजकारणा भितर जर राज्याची तिजोरेचें जर घट्टण जालें, ताका जबाबदार कोण? तेच म्हणटा न्ही, तूं तेका विचारप जाय. ताका विचारलें म्हणजे म्हाज्या सांगपाचें तुजें उत्तर सांगपाचें. पयलीं सुवातेर आमी जे स्कीम दिता पळय, कोणाक गरज आसा ताका दिता. म्हणजे आमची इनकम लिमीट आसा. सो आमी हेंचे भाशेन कोणाकूच दिना. हांव तेजेर सांगता तुका, तूं जर तेणी ते 200 युनिट आनी फ्री म्हणल्या आनी 400 थंय एक घरान अशी पार्टिशनां केल्या, फॅमिली एक रातचे जेवणाक एकूच कडेन वयता, पूण मिटर सेपरेट, कित्याक ताका फुकट मेळपाक जाय. आमी तशें करूं ना. आमी एक कुटुंबा खातीर जे स्किमी आसा, जे इनकम 3 लाखाचे सकयल इनकम आसता ताका आमी 1 लाख रुपया दिता.
जे इन्कम जो आसा तांकां वी आर गिवींग टू द नीडी एक्चुअल नीडी पीपल आनी हेंचे कडेन पयशे खंयचे येता म्हाका खबर ना तेंचे कडेन खूब येतलो पयसो सो तांकां वाडटा म्हणजे 200 युनिट जे कोणाक टाकता यूज करपाक तांकां ते पयशे येता सो आवर स्किम्स आर नीड बेस्ड स्किम्स. Our schemes are based on basically requirement of the social fragmentation of the society, and it is not that electricity department is not giving schemes, but we are not giving to the schemes who we are giving an overall scheme. Last budget 452 crores is given by the state government to see that the increase in electricity tariff is not come for the entire section of society, whether it is lower segment, middle segment, upper segment. I am showing you now. I know. आता पळय हे आता ना आमच्या गोंयांत जाल्यार क्विकली 450 क्विकली जाता पण क्विकली कितें जाता म्हाका एक्सप्लेन करपाक जाय मेळना क्विकली मागीर लोक मागीर अंडरस्टँड जावचे ना आतां हांवें तुका इतली बिलां हाडल्या पळय हांवें सगळी दाखयनाका ना सगळी कितें दाखोवपाक पडटा 2 मिनटां दाखयता जे युनिट जे आमचे 200-400 वयर वयता पळय म्हणजे तेचे दिल्लीचें बिल आसा तेजे 6 रुपया 11 पैसे जाता पर युनिट तेका हे ना म्हणजे तेका ब्रेकअप ना तेका डिस्कावंट ना आमच्या गोंयांत 3 रुपीज 44 पैसा एवरेज त्यांचे दिल्लीचे दुसरे मागीर लॉट आसा जो 800 युनिट पावलो म्हणजे 600 वयर पावलो ते 6 रुपीज 76 पैसा पर युनिट जाले आमच्या गोंयांत 3 रुपीज 65 पैसा मागीर तेचे वयलो लॉट जो 1000 वयर कंज्यूम करता तेजेर रावता 7 रुपीज 78 पैसा पर युनिट आमच्या गोंयांत 3 रुपीज 47 पैसा तो हेणी आमकां सांगपाची गरज ना एकूच अनेक क्विकली जाता दुसरे जे आतां हे जालें कोण हांवें तुका स्टार्टींग पॉयंट म्हजो ग्राफ दाखयल्लो की LTD हे ते फुकट दिना LTDची परिस्थिती म्हणजे गाड्यावाले जर आसा फाल्यां आनी हे सरकार येयले न्ही कितें जातलें खबर आहा तेका 15 रुपया 30 पैसा युनिट आनी तेका 40 रुपीज 30 पैसा पर युनिट असली जे पळय हे बिल म्हज्या हातीन आसा जो गाडावालो हे NDLT म्हणटा तेका ते नॉन डोमेस्टीक LT म्हणटा आमी हांगा म्हणटा LTD LTC कमर्शियल ते म्हणटात त्यांचे 15 रुपया 30 पैसा आनी 40 रुपीज 30 पैसा आनी जावना ना जालें एकूच त्यांचे आणि वयल्यान त्या गाड्यावाल्याक कितें आसतलें जाणा तेजो लोड जर 2 आसा तर तेका म्हणजे KW आमचें तशें ना आमचो युनिफॉर्म आसा आनी तेंचो 2 लोड आसा सँक्शन लोड 2 आसा तेका लागून 15 रुपया 30 पैसे आनी तोच गाडावालो जर सँक्शन लोड 4 आसा तेका पडटा 40 रुपया 30 पैसे. ओके निलेश पॉइंट टेकन हांव क्विकली हांव ओपन करता सो दॅट दे कॅन आस्क दी क्वेश्चन्स. कोण विचारता पयलो प्रश्न या मायक दी या हांव एकूच एक क्विकली टिल द मायक गोज 30 सेकंड्स. हय तुमी प्रश्न जो विचारलो तो खूब म्हत्वाचो बजेट बॅलन्स कसो करपाचो आनी निलेश बाबान तो आन्सर केलो ना आनी खूब कॉम्प्लिकेटेड कितें कॅल्क्युलेशनां दाखयली बजेट बॅलन्स म्हाका जालें राज्याची तिजोरीची हांवें सांगलें हां बरें कळ्ळें लेट हिम टॉक या. दिल्लीचो बजेट आसा 60,000 crores दिल्लीची लोकसंख्या आसा 2 कोटी म्हणजे अरविंद केजरीवालाक एका दिल्लीवालाचेर खर्च करपाक 30,000 रुपया मेळटा वर्सा. गोंयची लोकसंख्या आसा 15 लाख गोंयचो बजेट आसा 21,000 कोटी म्हणजे प्रमोद सावंताक एका गोंयकाराचेर खर्च करपाक मेळटा 1,40,000 वर्साक सारकें. ह्या 30,000 अरविंद केजरीवाल कितें दिता फ्री इलेक्ट्रिसिटी तर दाखयलीच फ्री वॉटर फ्री फर्स्ट क्लास एज्युकेशन फ्री स्वास्थ्य सेवा फ्री टेस्ट सर्जरी एंड मेडिसिन्स फ्री पब्लिक ट्रान्सपोर्ट फॉर विमेन हे सगळे स्कीम आता आपको इंटरप्ट करता आता इंटरप्ट करता आता यू डोंट ट्रस्ट नो यू कॅन आन्सर आई आस्किंग क्वेश्चन आय अलाउ यू टू आन्सर स्कीम्स गोंयच्या पेक्षा वाल्मिकी झाली 30 सेकंद तीर्थयात्रा झाली ती तीर्थयात्रेचेर पावनाका बरे रस्ते दितात जॉब्स दितात झाले तीर्थयात्रेचेर बी पावनाका झाले 30 सेकंद आय विल टेक द क्वेश्चन मेन इम्पॉर्टंट पॉइंट हो म्हळ्यार गोंय सरकाराकडे 1,40,000 रुपया ओके बरें गोंयकाराचेर मेळटा तुम्ही आमकां कांयच दिना हे पयशे खंय वता स्विस बँक अकाउंटात वता काय काँग्रेसीचे ते विचारया करा एक मिनिट आय टेक द क्वेश्चन आज ते उलयला बरे लोकांक आन्सर करू शकना वी टेक द क्वेश्चन आन्सर डिबेट करताले हांवें म्हजे गोंयचो प्रोटोकॉल सांबाळलो पावर मिनिस्टर हांव डिबेट करता तो राजीव चड्डा फड्डा म्हण म्हाका बरें डन आनी म्हाका पळय हांव करू शकता नाव डोंट इंटरप्ट नाव विल टेक क्वेश्चन सांगता पळय हांव तेजेर चड सांगू बरें नाका सध्या चड नाका सध्या प्रश्न घेवया हय केंद्र या 1 लाइन क्वेश्चन. My moderator, Yeah. minister is there, Aam Aadmi Party leader is there. We thought at least we expected some solution. Because they are just debating in between. Okay, solution. What is the solution you expect? Another minister has to give a solution. Okay. See solution. Yeah, you. Minister. See solution. Next question. Yeah, Sadhguru. Solution. येता Solution. माइक घे
सोल्युशन Suraj, mic जे घे. आसा What is the GST collection of? No, mic घे. See, let us debate this. Let him answer this question. Wait. Let him answer this, then I'll come to See, you. we are आमचे जर्नलिस्ट सगळे आसा आर व्हेरी डिसंट लॉट. दिल्ली भाशेन न्ही तुमी मातशें तशें बिहेव करा. That is watched by everybody in Goa and outside Goa, outside India also. So मातशें let us Yeah, go maintain ahead. decorum, number one. तेणें म्हणटालें हांवें तुका एक्सप्लेन केलें न्ही आमी स्किमी दिता आनी सोल्युशन तो इलेक्ट्रिसिटीचें उलयता जाल्यार हांवें तुका क्लियर सांगलां फुकट दिवपाक आमी प्रश्नूच येना कित्याक आमचो जी लायटीची टॅरीफ जी आसा तेय फुकट दिना ते स्किमीनी दिता ते फुकट म्हणल्यार कितें बिलूच जनरेट जावपाक ना न्ही दॅट इज द Okay. मिनींग फुकट म्हणल्यार कितें तू म्हणटा फुकट हो शब्द वापरचो न्ही. Ah, ओके बरें. दाखवलेलो. सूरज. गोंयकाराच्या बोल्सांचे राम पैसे राम वता I'll काय come to ना, you. I'll come to you. Let us पैसे कोणे दिले? wait. I'll come to you. Pramod, I have Yeah. questions for both of them. Yeah, quickly. One line question. Yeah. I just want to know what is the GST collections from both the states. Yeah. And secondly, I want to know from Cabral Bagh, why is the electricity so cheap for industries? Okay. Sadhguru. Yeah. Answer. No, let both of you answer. Yeah. I am answering first. Yeah. Electricity is not cheap for industry. So Delhi is आमकां charging 8 I will explain. See, there are two parts of it. Why Delhi? As I told you, I have got that meter. म्हाका प्रमोद बाग दिनासलो सांगपाक. पळय तुका सांगिल्लें चान्स पडटलो म्हणून पडलो. डोमेस्टीक म्हणटा पळय डोमेस्टीक गाडेवाल्यांक ते कितले चार्ज करता तुका दाखयला 15 रुपया 30 पैसे 40 रुपया 30 पैसे पर युनिट बिलां आसा हांगा लिपोवपाचें काय ना एक जालें तें सोड तुवें प्रश्न विचारलो की आमी इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री कशी कमी दिता. See, we have a model where we have sustained, not like them 9 rupees, 10 rupees, 12 rupees, 14 rupees, even for domestic consumers, it does not stop at commercial consumers, it goes very high. We have created a model. That is what I told them to come and learn from us, which he did not come. That fellow Rajiv Chadda, I waited for 9 o'clock, which he could not come. Our model is such that we have long-term contracts with power generating stations. And we have this long-term, not made by me. It has made by successful governments. And because they were long-term, we are getting cheap power. And that is why we are sharing this with the industry so that, because the 1 rupee 40 paisa we start with local, domestic, maximum is 4 rupees. We start with 3 rupees 65 paisa goes up to 7 rupees Okay. peak time. So we share the thing with everybody so that economical growth is there. As you rightly pointed out, GST, because we are a very small state. आणि आमच्या स्टेटी भितर खुबशे जागोय कमी आसूं नासूं पूण आमची इंडस्ट्री आमचे कितें जाता पळय आतां प्रॉब्लम कितें आसा आतां GST जाल्ल्या कारणान दोन गोश्टी जाता पयलीं वॅट आसल्या कारणान आमच्या गोंयांत जे हॉटेलाची बिजनस आसताली पळय तेंचे ऑफिसान दिल्ली आसताले आनी थंय तर दिल्ली सरकाराक मागीर वॅट थंय करताले आनी पयशे तांकां चड मेळटाले आतां GST IGST आनी तें जाला पळय वी हॅव बेनिफीट बिकॉज वी वॉन्ट local offices Okay. to bill. Okay. So that is why our GST collection is now slowly increasing. Yeah, Nilesh. We are Yeah. Valmiki tightening all respond to this. that. We'll respond to that. Yeah. न्ही तुमी म्हणिल्लें तशें इंडस्ट्रियल आनी कमर्शियल रेट्स दिल्लीक हाय आसा पूण हे एक्चुअली पावर परचेस एग्रीमेंट केल्ले काँग्रेसीच्या सरकारान शिला दीक्षित सरकारान तसे कसे उलयता? आणि आता सध्या Sir, Now you don't interrupt No, him. Now you No, no. please don't you interrupt. cannot say, you cannot say, तुम्ही- you should not say, I never removed any. I am names agreeing from the with party. you, sir. I want to clarify. I am moderator. agreeing with Bro, you. That you I never have not- removed- correct. yes, you cannot bring I names. am- What I am is it? agreeing You are with talking you. about Delhi model now, you say you bring the Delhi model Okay. there. Okay. Valmiki, continue. ना आय एम एग्रींग विथ तुमी म्हणिल्लें न्ही प्रॉफिट मेकिंग इट वॉज प्रॉफिट मेकिंग बाय युअर बी टीम काँग्रेस पार्टी आनी तांणी नॉट ओन्ली इंडस्ट्री डोमेस्टीक कंज्युमराचे सुद्दां खूब हाय केल्ले आमी आम आदमीक त्रास जावचो न्ही म्हणून ही स्कीम काडली आनी टुडे पीपल ऑफ दिल्ली आर Yeah, scheme म्हणलं बेनिफिटींग जाता. स्कीम काडली सो तातूंत कितें आसा So they're not giving free. You're not giving free. ऑफकोर्स वी आर Okay. गिविंग फ्री Okay. Scheme काढली, गोंय- कोण म्हणता मला? Free कशी जाता? दिल्लीचो आम आदमी पैसे दिता काय लोक ना विचार करतले. दिना गोंयचो आम आदमी पैसे दिता काय ना दिता अरे, सो इट इज दुसरो फ्री आम फॉर आदमी दिल्ली इट कडे- इज नॉट फ्री इन अरे, आम आदमी म्हणल्यार सिंपल कोण? आम आदमी म्हणल्यार माझे 15 लाख पॉप्युलेशन तुमचो आम आदमी म्हणल्यार 2 करोड पॉप्युलेशन म्हणजे एक आम आदमी कडे सारखे तेका पिडटा आणि दुसरे आम आदमी दिता आम्ही तसले करना Okay. आम्ही असे Nilesh पिडून point. दुसऱ्याकडे दिना. Okay. आम्ही Nilesh point सारखे taken. व्यवस्थित दिता. Nilesh point हे गोष्टी taken. म्हाका- Yeah. Nilesh, आमच्या- Valmiki will take question from सगळ्या Sadhguru. दिल्लीवर No, मेळटा आणि Valmiki, गोंयांत Nilesh, असलेल्या सगळ्या गोंयकारांक Nilesh, मेळटा. we'll take question from Sadhguru. Yeah, Sadhguru. दोन तीन फावटींनी अनाउन्समेंट जाली म्हणजे तुम्ही पॉवर मिनिस्टर असताना आणि पयलीं सुद्धा की प्रीपेड सिस्टम येतली फॉर बिल्स मोबायला सारखी सो ताज्या खातीर ट्रान्सपरन्सी येतली मागीर आफ्टर दॅट कम्स इनटू इफेक्ट आता कितें आसा न्ही पळय म्हजे मरे म्हाका मिनिस्टर जाल्यार 2 वर्सां जालीं तिजे 8-9 म्हयने अशेंच गेले हांवें पळय चिंतलेले गोश्टी फुडें आतां फुडें म्हाका चान्स पडटा जाल्यार खबर ना
आज हांगा येवची पयलीं आमी एक ऑलरेडी मिटींग घेतली ऑन स्मार्ट मिटरिंग एंड वी इंटेंड टू पुट ऑल 7 lakh or 6,50,000 or 7 lakh consumers smart, whether it is, see, we have already converted our HT consumers into smart. HT म्हटल्यार कितें हाय टेन्शन कंज्युमर 1100 or 1200 आमचे गोंयांत आसा ते सगळे स्मार्ट केले म्हणजे थंयच्यान डायरेक्ट बिलींग 1% जाता आनी ते कितें चलता तें चलता. आय वॉन्ट टू कन्वर्ट एवरीबडी एल्स इंटू स्मार्ट and in a model where it will be done, and I don't know because माझे 1 वर्ष 2 महिने उरले टमाचे. I will try to push it and I Okay. will do it. Okay. And दुसरं एकूच Yeah. सद्गुरू बाबा सांगता म्हणजे क्विकली आज आम्ही जेन्ना आम आदमी म्हणटा पळय गोंयकार आतां तेंचे आम आदमी दिल्ली कशें आसलें म्हाका खबर ना, पण आमचे जर आम आदमी आमकां फक्त एक स्टॅटिस्टीक दिता लोकांक की जरी तर एक बारीक आमच्या आम आदमी कडेन घरा कडेन एक फ्रीज जर आसा, फ्रीज बारीक 165 लिटर तेच्या सकयल आनी फ्रीज येना, तेका 1.5 युनिट लागता दिसाक. दुसरे जर 2 लायटी आसा, 4 लायटी घरान जर आसा जाल्यार तेका 1 युनिट लागता दिसाक. आनी जरी तरी तुका एक तुजे आमचे टीव्ही आसा, नॉर्मली सगळ्या घरा कडेन टीव्ही आसता, आमी सगळे पळयता, तेका 1 युनिट लागता. कसलोच बारीक टीव्ही दाखयल्यार 1 युनिट लागता दिसाक. मागीर तुजे फॅन एसी सोड, फॅन जर एक 2 घरान आसताच न्ही, फॅन आसपाकूच जाय. प्रमोद बाब हांगा मातसो एसीचो प्रॉब्लम आसा, कितलो थांबयता, घरा कडेन समरात फॅन आसता, तो फॅन जर चल्लो सांजचो टायमार, फक्त सांजचो टायमार चल्लो, तेका जर युनिट लागता, 2 फॅन जाल्यार 3 युनिट लागता. हे जर 3 युनिट, 1 युनिट आणि 1.5 युनिट जर हांवें सांगला, ते लागता 3, 4, 5, 6, 7, 7.5, 8 युनिट लागता दिसाक. 8 into 3 कितले जाले? 8 त्रिकच्या 24. कसले तेंचे आम आदमी थंय. ओके निलेश पॉइंट पण टेकन आणि माझे आम आदमी एकूच साहेब, म्हाका एकूच प्रश्न आसा. साहेब एकूच मिनिट हांव तूं घे question. आणि एक मिनिट, हांव प्रश्न quickly. घेता ना, एकूच. हय, जे fast. सद्गुरून सांगला ते सांगता हय. जे आम आदमी कसले आम आदमी गोंयच्यान पळयचे, नंबर 1. नंबर 2 जे हांवें सांगला की जे लायट आनी उदक फुकट दिता म्हणल्यार आमी ते उदक पळय फुकट दिता म्हणटा 20,000 लिटर. आमचो चार्ज कितलो तेका हे कोणें विचार केला? तेजेर हांव उलयना, तेजे अनेकदा अनेक या क्विकली क्विकली रिस्पॉन्ड क्विकली देन आय टेक किशोर. रिस्पॉन्स दिवपाची गरजूच ना. हा. तुमचं सरकार कितली वर्सां आता गोंयांत आसा? तुझ्या सांगलं पण 9 वर्सां. मागीर आनी कितलो टायम जाय तुमकां? यू हॅव नॉट बीन एबल टू मेक इलेक्ट्रिसिटी चीप. तुम्ही रेट वाडयत वल्ल्या. यू हॅव एडमिटेड दॅट यू आर नॉट एबल टू मेक interrupt इट now. इज सिंपल. आनी तुमकां आम आदमीचे खंय पळयता Okay, आसतलें. okay. 9 वर्सांनी Yeah, जाय. किशोर. आमी 4 वर्सांनी करून दाखयलें. ओके किशोर आनी एका Look, quickly, I'll take the question. ते फ्री म्हणीत हय. आसता. तुमच्याच इंटरव्यूवर हांव तांकां आयकल्लें म्हणिल्लें की कांयच फ्री मेळना म्हणून. हय. कितें फ्री दिलें जाल्यार आनी खंयच्यान तरी काडचें पडटा. म्हाका एकूच विचारूंक जाय, तुमी जे 13 काँग्रेस MLA हाडल्या ते फ्री ओके आयले? बरें. कितें कितें ते फ्री आयले काँग्रेस MLA हाडले ते? पळय तूं सांगला आणि काय आमची बिलां वाडोवन तांचे तुमी कुस्तार भरता? 13 काँग्रेस MLA जे फ्री येयल्या म्हणटा पळय तेजे तूं इन्क्वायरी कर जाय तशी, म्हाका काय प्रॉब्लेम ना. आनी तुवें पळय सांगला पळय 9 वर्सां आमचे सरकार चलता म्हणटा पळय, आमचे सरकार आनी 25 वर्सां चलता. बरें, ओके. बरें बरें 2022 बरें टायम हा 1 वर्सा हांगा सरकार पडची ना. दीक्षिताचं सरकार 15 वर्सां हांगा पडची ना सरकार. पावर मॉडेलाचेर पडला 15 वर्सां. हांगा सरकार पडचे ना जावचे ना. आय टेक निलेश आय टेक नेक्स्ट क्वेश्चन. हांगा सरकार पडचे ना जावचे ना. किशोर डिबेट जी आसा ती सगळे गोंयकार पळयतात. हय. गोंयकारांच्या भल्या खातीर ही डिबेट आसची, हांगासर हो एंटरटेनमेंट जावचो न्हू. आता गोंयकाराच्या वतीन म्हाजो एक प्रश्न आसा की हे म्हाजें आतां बिल, आता ह्या बिलाचेर इलेक्ट्रिसिटी हे म्हणून आहा पळय ड्युटी. वॉट इज दॅट इलेक्ट्रिसिटी ड्युटी? इट इज फॉर इन्फ्रास्ट्रक्चर. म्हणजे जी इलेक्ट्रिसिटी ड्युटी तुम्ही कलेक्ट करता ती इन्फ्रास्ट्रक्चरा खातीर तुम्ही खर्च करता. नाव आय बिलोंग फ्रॉम अ रुरल पार्ट ऑफ दिस स्टेट. क्वेश्चन रुरल मनीस असून सुद्धा हांव ती इलेक्ट्रिसिटी ड्युटी फारीक करता. म्हाजो कितें अपराध? म्हाका इन्फ्रास्ट्रक्चर कित्याक ओके. माझे तुम्ही 50 बरें. वर्सां पयलीं जे आसा ते अजून तशेंच कित्याक? बरें ओके निलेश रिस्पॉन्ड. हांवें सांगलें न्ही, हांव 2 वर्सां जालीं. हांव जेन्ना जालें हें म्हाका खबर आशिल्लें. इलेक्ट्रिसिटी ड्युटी जी आसा गोंयची जी ही एक्चुअली तिजोरीन कॉन्स्टिट्यूट तिजोरीन वयता. हांव लास्ट 6 म्हयने जाले हांव CMन आतां काल आज मिटींग जालें म्हजी. येता ते 1 म्हयन्या भितर हो प्रॉब्लम सॉल्व कसो जाता तुमकां? आमी इलेक्ट्रिसिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडोवपाक जाय. आमकां वी कलेक्ट अराउंड 200 to 300 crores per year as electricity duty, which goes in the consolidated fund, which should not have gone in the past. I have already moved files where will go to a separate account. आणि REC आमकां लोन दिवपाक रेडी आसा if we do this system on a system where सांगता बरें Yeah. ओके आन्सर करूंक हां, बरें, ना. REC is giving us loan. आजपासून जे गोष्टी आसा आमच्यो लोन म्हणटा कितें टू डेव्हलप द इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड टू हॅव अ सेपरेट एस्क्रो अकाउंट वेअर दिस ED will pay back.
and I'm doing it. Okay. I will do it in the next 1 month and I'll show it to you. ओके लास्ट क्वेश्चन राव तांचे ना येता येता लास्ट क्वेश्चन घेतना ना लास्ट क्वेश्चन घेता ना वाल्मिकी लास्ट क्वेश्चन घेतना तुका रिस्पॉन्ड करपा मी दिता तुमचो नो answer रिस्पॉन्ड wrong. करपा दिता आई जस्ट टेक द लास्ट क्वेश्चन देन आई अलाउ टू रिस्पॉन्ड या निलेश बाबा एक प्रश्न असा आसा की तुम्ही म्हणटा की दिल्ली प्रायव्हेट कंपनीनी वीज सप्लाय जाता आणि गोंयांत तुम्ही वीज डिपार्टमेंटांतल्यान घेता ऑफकोर्स तुम्ही हांगा गोंयांत काय वीज का पिकना तुम्ही भायल्यान हाडटा पण केन्ना अशें आमकां दिश्टी पडटलें की गोवा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट इन प्रॉफिट येतले विदाउट गिविंग बर्डन ऑन द कॉमन पीपल. ओके Example, it is we don't do profit. We don't want profit. I told you. आमचे tariff is defined by JERC, Joint Electric Regulatory Company. We don't do our own tariff. आमकां स्टेट गव्हर्मेंटान जर tariff प्रिपेअर केल्लो आमी प्रॉफिट हांगाच्यान कलेक्ट करता पळय ते करता ते भशेन हांच्या दिता दुसरे कडेन दिताले आमी ते करूंक शकना. So there is no question of profit because we are running a department of the election department by the government. Number one. ऑलरेडी वन Number one. हाँ. ऑलरेडी इन काँग्रेस टाइम दिगंबर जेन्ना आसलो तेन्ना जाला ऑलरेडी कितें? डिपार्टमेंट हॅज कम इन टू प्रॉफिट. No, no, see, this is Yeah. wrong notion. See, that is what Congress time was JRC was not implemented. When JRC is implemented and Manohar Bhai सरकार जर येयला पळय तेन्ना we don't want to tax people. So JRC moderates आमचे करता and when Manohar Bhai सरकार येयला पळय तेन्ना JRC is coming to force 7-8 years back. So now it is no profit making business, number one. दुसरे तुवें म्हाका कितें विचारलें पळय गोंय लायट केन्ना तयार करपा लागतले का म्हणून आता ही गोंय लायट तयार करपाक लागतली पळय आज हांव मिनिस्टर जेन्ना जालो न्ही तेन्ना हांवें स्कीम लॉन्च केली सी देशा भितर इफ यू गो टू सी इलेक्ट्रिसिटी खंय तयार जाता 80% इलेक्ट्रिसिटी तयार जाता देशा भितर इवन ते वापरता तीच इलेक्ट्रिसिटी 80% जाता ती कोल बंद करून जाता 80% तेय वापरता ती ना म्हणचे म्हाका दुसरें हांवें कितें केलें आमच्या गोंया भितर करपाक आमी कोल आतांच तुमी पळयला कितें चालू आसा तेजे उलयना तेजे आनी बरें डिबेट करया मागीर पूण जी कोल बंद करून जाय ती आमी करूंक शकना बंद करून करपाक आतां हांव येतरी हांवें कितें केलें की आय एम प्राउड टू से दॅट वी हॅव स्टार्टेड अ स्कीम वेर स्कीम फुकट न्ही फुकट आमी दिवंक शकना स्कीम केली की पीपल लायक यू आपले रूफ टॉप सोलर कर आय हॅव टच्ड एज ऑफ डेट ऑलमोस्ट 18 megawatts of power generating by solar within this 1 year period. I have got in line another 35 megawatts of power and I can surely tell you from 0 megawatts which are, let me quickly. not quickly, Alright. 0 megawatts by the end of my term of next 1 year 2 months we will touch at least 80 and we will also do solar panel जे आमचे backwater आसा we will touch 300 megawatts of power Okay. before I release Okay. this office. फायनल वर्ड वाल्मिकी वॉट टू रिबट मेक अ स्टेटमेंट फाटल्या 9 वर्सां करूंक ना ते फुडल्या 9 म्हयन्यांनी करून सांगतले म्हणून परत आनी एक प्रॉमिस दिता ते हांव पळयतालें. पूण त्याचा आवडतो रिपोर्टरांनी- प्रस्ताव. पूण आमचे रिपोर्टर भावांनी जे क्वेश्चन्स विचारले ते खूब व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रॉफिट जायना बिकॉज देर इज कंप्लीट इनएफिशियन्सी आनी करप्शन इन्फ्रास्ट्रक्चराचो प्रश्न आयलो तुमच्या ह्याच बजेटान ऑपरेशन्स अँड मेंटेनन्साक 400 कोटी दिल्ले आसा तातूंचे इन्फ्रास्ट्रक्चराक फक्त 60 कोटी 60 कोटीन कसले इन्फ्रास्ट्रक्चर घालतले तुमी ट्रान्समिशन आनी डिस्ट्रिब्युशन लॉस योला वन ऑफ द हायेस्ट इन इंडिया 12%च्या वयर आसा पावर थेफ्ट कितले जाता ताजेर कोण नजर दवरिना काय नजर दवरता आनी इग्नोर करता ते नकळो पावर एरियर्स जे आसा ते कित्याक तुमी क्लियर करिना स्टाफ अपॉइंटमेंट जे चलता तातूंतय पॉलिटिक्स जानेवारीन जेन्ना ज्युनियर इंजिनियर 60 जाण घेतिल्ले तातूंचे 20 जाण कुडचडेचे 30% वॉज फ्रॉम युअर कॉन्स्टिट्युएन्सी 11 जाण. कित्याक मिस्टर हांव तुमकां नांवां दिता अकरा जाण. सर पॉइंट इज या तुम्ही जेन्ना पावर मिनिस्टर जाल्ले तांचेच बरोबर तुम्ही एक इंटरव्यू केल्ली आनी सांगिल्ले फुडल्या 2 वर्सान आपण व्हडले व्हडले करतलो ही 2018ची गोष्ट 2 वर्सां जाल्ली आसा सो डू यू एडमिट यू हॅव फेल्ड एज पावर मिनिस्टर डू यू एडमिट दॅट भारतीय जनता पार्टी हॅज फेल्ड एज अ गव्हर्नमेंट डू यू एडमिट दॅट प्रमोद सावंत हॅज फेल्ड एज Okay. मिनिस्टर एंड इफ ही हॅज निलेश रिजाइन फायनल कमेंट्स फायनल कमेंट आणि हांव प्रश्न विचारना ताणी विचारला तुका हय पळय म्हजे पयलीं तुवें 9 वर्सां सरकार जालें हो तेजेर हांव उलयना आमचो सरकार आय एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द सरकार हांवें कितें केलें पळय हें हांवें तुका सांगलां आनी हांव कितें करता पळय 1 वर्स 2 म्हयन्यांनी करता आतां तूं पळय 20 जाण सांगता पळय आतां म्हाजे मतदारसंघाचे भुरगे जर शिकता म्हणजे म्हजी चूक न्ही तुका जर दिसता ते शिकना म्हाजे इलेक्ट्रिसिटी पोस्टान 84 भुरग्यांनी एप्लाय केले तितून बरे 11 जाण सिलेक्ट जाले हांव जर ताका घाला 84 जाणांक घालपाचो ही गोष्टी चुकीची 1 नंबर 1 सर तुम्ही No, कुडचडेचे no, पावर no, no, मिनिस्टर no, न्ही. no, तुम्ही no, सबंद no, गोंयचा no, पावर no, मिनिस्टर. वाल्मिकी नो प्रश्न ना वाल्मिकी नो प्रश्न आय हॅव मेंटेन डेकोरम Final comment. सेड Yeah. माझे 84 भुरग्यांनी अप्लाय केले 11 जाण सिलेक्ट बरें. झाले Final.
दुसरी गोष्ट लास्ट सांगता पळय हय प्रमोद बाब सरकार जो आसा आज आनी हांव तेजो मंत्री आसा पळय आय कॅन एश्युअर द पीपल ऑफ गोवा दॅट वी आर द बेस्ट इन द सिटी नो डावट इन्फ्रास्ट्रक्चर इज नॉट देयर आमी माझे 8 महिने गेले आय एश्युअर दॅट इन द नेक्स्ट 1 year 2 months बिकॉज वी हॅव ऑल एस्टिमेट्स रेडी फॉर अंडरग्राउंडिंग ऑफ मेजर कितें आमच्या गोंयांत कशें सप्लाय जाता पावर इन द डोमेस्टीक सेक्शन जे चालू जाता मेन म्हणजे 400 kV लायन जायच कित्याक आमचे कडेन पावर नाल्यार दिवपाक मेळचो ना 24 hours एक गोष्ट पयली लोकांनी पयली अंडरस्टँड जावची दुसरी गोष्ट जी आसा अंडरग्राउंड केबलिंग घालून आमचे ऑलरेडी सगळे मतदारसंघाचे वा म्हणजे कुचारूच न्ही आख्खे गोंयचे मतदारसंघाचे 33 and 11 kVचे नॉट LT ही इज ऑलरेडी प्रिपेर्ड वन्स इज इश्यू वॉट ही हॅज पॉइंटेड आउट अबाउट ED being collected is resolved in the next 1 month. We will take and we will do that within this 1 year entire with the approval of the honorable CM we will do underground tendering where we will work, we will start executing. ओके हांव इतल्याचेर थांबता ही डिबेटी हांगा थांबयता एकाच कारणां खातीर कारण म्हाका दिसता लास्ट जो कंक्लुडींग रिमार्क्स जाल्यात ते बरे जाल्यात वाल्मिकीचो प्रश्न आसा की जे 9 वर्सां जालें ना ते तुमी 9 म्हयन्याक करतले काय म्हूण निलेश बाब अजून कॉन्फिडंट दिसता की आपूण करून दाखयता म्हाका दिसता गोंयकार आनी आमी सगळे 9 म्हयन्याक खंयच पावपाचे ना आमी हांगा आसतले जाय जाल्यार परत एक बार डिबेट करया तेन्ना 9 म्हयन्यांनी खरेंच कितें जाता काय जालें ना हाचेर थँक्स अ लॉट टू बोथ ऑफ यू मातशें क्रॉस टॉकिंग केलें बट डेकोरम सांबाळ्ळो सो थँक्स अ लॉट गोंयकाराक थँक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दीस डिबेट आमी हांगाच थांबतात नमस्कार.